कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। अभी ये पाइपलाइन फूटा तब आपके घर में चला गया पानी। हाँ दीदी, तो पूरा भरा था घर पानी में। पूरा घर से हुआ। कितने बजे हुआ ये? ये 5 बजे हुए। 5 बजे। किस वजह से टूटा कुछ पता चला? नहीं पता नहीं। अभी पूरा भरा हुआ, क्या नुकसान क्या हुआ आप लोगों का? नुकसान क्या क्या हुआ अभी? सब तो गिला हुआ, कवर, फ्रिज, कपड़ा सब गिला, मतलब घुटनों तक था पानी। अभी क्या अभी हाथ से निकाल रहे हो पानी? हाँ देखो ऐसे। उदीक सगळे भितर गेले तुमच्या? तिथे सर नेमकी किती झाले असं हांगासर? हांगा PWDचे काम चालू आसा, कितें तरी ट्रँचीस मारपाचे आनी ताज्या खातीर जेसीबी घाली पळय ताणी ते ड्रील लायले तेन्ना जी मेन पायपलायन आसा जी फक्त म्हापशानूच न्ही जाल्यार म्हाका दिसता शिवोले बिवोले बार्देसान वता ती पायपलायन ताणी फोडून उडयल्या। आतां हांव कितें म्हणटा तें कामूय PWDचें आनी पायपलायनूय PWD अंडरूच येता। म्हाका हांचे एक कळना की जो इंजिनियरिंगाचें तत्व आसता की बाबा प्लॅनिंग करून काम करप ते हांवें पयला खंयच दिसना। हे फर्स्ट टायम न्ही की पायप फुटला। एक्चुअली आतां डिवायसीस आयला GPR सारकी, म्हणजे ग्रावंड पेनेट्रेटींग रडार म्हणून ती डिवायस आसा, तातूंत हरशीं पयलीं पळोवंक मेळटा। आतां हांगा आनी कसलीच पायपां ना, हांगच्यान एक मेन पायपलायन जर वता जाल्यार PWDन पयलीं सांगूंक जाय आशिल्लें हांकां कॉन्ट्रॅक्टरांक की हाजे अंडर बाबा पायपलायन आसा म्हणून, कित्याक ती मेन पायपलायन। आतां म्हाका दिसता ही रिपेर जाय जर हांगा उदक आसचें ना, लोकांची बोब पडपाची आसा, म्हणून म्हाका कळना हे पयलीं प्रिकॉशन कित्याक घेना काय म्हणून। हे अशा तरेन आतां तरी उदक कमी जाला, कित्याक म्हाका दिसता ताणें थंय बंद केला किंवा टाकयेंतलें उदक सोंपलां आसतलें कितें तें खबर ना। पुणून जर आमी पळयत आतां 1 तास जालो ओदोळ हांव हांगा येत जाल्यार पूर सदृश्य स्थिती जाल्ली। हांव चिंतता हे दोंगरार कसो पूर आयलो काय म्हणून। पळयत जाल्यार मातसो फुडें म्हाका कळ्ळें की हांगा पायपलायन फोडल्या, हाज्या खातीर हांगा ती शॉपां बी शॉपांनी उदक घुसलें।
थंय म्हजो मित्र सिद्धार्थ मांद्रेकराचें घर आसा ताजें फक्त भायर उबो आसा म्हणून भितर वचूंक ना उदक पूण फाटल्यान आसा उदक देंवलें आनी सकयल सॉमील आसा लक्ष्मी सॉमील ती अख्खी बुडली थंय 2-3 गाडयो सुद्दां बरी भितर मेरेन बुडल्यो मागीर तांणी काडल्यो त्यो म्हणून अशें लोकांचें लुकसाण तर जालेंच त्या भायर आतां जातलें लोकांचें लुकसाण तें वेगळें कारण उदक नाशिल्ल्या कारणान लोकांक अशी बोब पडपाची आसा अशें हें आमी खुबदां सांगून सुद्दां परत एकदा डिपार्टमेंटाक सांगचें पडटा की फ्युचरान अशें जावचें ना हाजी तुमी दखल घेवंक जाय कित्याक हें एकदां घडूंक ना आनी ते जे ग्रावंड पेनेट्रेटींग डिवायस असले जे डिवायसीस आसा तांचो उपयोग करा आनी पयलीं स्कॅन करा आनी मागीर खणा न्ही ताका कितें व्हडले पयशे पडना ते गव्हर्मेंटान घेवचे आनी अशें जेन्ना आसता किंवा तांकां एक सेपरेट पयशे तांकां दिवचे कॉन्ट्रॅक्टरांक आनी जी लायन खणपाची आसा थंय पयलीं तांणी ते स्कॅन करचे GPRान आनी मागीर खणचे म्हणजे खंय तरी गव्हर्मेंटूच निश्काळजीपणाचें काम करता ना निश्काळजीपणाच ही पयलीं म्हणजे रस्त्यार डांबर पयलीं घालता पयलीं हॉट मिक्सिंग करता आनी मागीर खणटा हें आतां फर्स्ट टायम न्ही हाचेर जोक लोकांनी केल्या आतां ती फकाणां कशी दिसूंक लागल्या तरी पण जागे जायना हो सुद्दां पळय हॉट मिक्स केल्लो रोड आसा आतां तो खणटकच रोड वाट लागतलो तो मागीर तसो दवरपाचो हांगा मागीर लोकांचे बायक चलयतांचो प्रॉब्लम आनी काम करता आसतना अशें पायपलायनी फोडप पयलीं आतां टॅलिफोनाची गरज ना सगळ्यां कडेन मोबायल आसा पूण म्हाका खबर आसा कांय तेंप पयलीं जेन्ना फोन आशिल्ले तेन्ना आनी अशाच तरेचें काम करना सगळे हे वायरी आशिल्ल्यांचे पाड घाल्ले आसा उदकाच्या नासाडी बरोबर लोकांच्या हांगासर शॉपांचीय नुकसाण जाल्लें आसा सगळें नुकसाण पळय उदकाची नाशाडी पयलींच हे गव्हर्मेंटूच एका सायडीन म्हणटा की उदक वाचया सांबाळून वापरा मागीर गव्हर्मेंटाची जी सरकारची तत्वां जी आसा जे मंत्री आहा तांची तत्वां कितें लोकांच खातीर आसा सरकारा खातीर कांय ना अरे सरकारान पयलीं करून दाखोवचें तुमी पयलीं हांगा उदकाची अशी वाट लायता हे फर्स्ट टायम म्हणून हांव सांगता फर्स्ट टायम आशिल्ले जाल्यार इतलो उलोवचो नाशिल्लो हांव पूण खूब कडेन पडले हाजे पयलीं कितले उदकाची नाशाडी केल्या हांणी आनी आतां ही नाशाडी म्हादय तर विकलीच तांणी आनी अशा तरेन उदकाची नाशाडी करता सध्या कन्सर्न अथॉरिटी कोण पावल्ली आसा हांगा कोण अजून आतां 1 तास जाले हांगा व्हडलो कोण येवंक ना हांगा येवंक जाय आशिल्लें ताबडतोब पूण कोण अजून पाविल्ले ना हांगा कितें जालें नेमकें हांगासर कितें उदकाची पायपलायन म्हटलं ते काम चालू असलेले तो पायप फुटला ते दिसला मेन पायप आणि सगळं उदक सगळ्या लोकांच्या घरांनी हितून बी गेला कितें उदकाची पायपलायन फुटल्या कितें व्हडलो फ्लो असलो सगळ्या शॉपांनी गेला त्यांच्या शॉपांनी गेला अंडरग्राउंड केबलिंगाचें काम चालू आसलें मागीर आतां कितें हाडला कामदार हाडला हांगासर चालू करपाक रिपेर वर्क चालू आसा ते चालू आसा कितले इन्सिडंट हो जाले एक वर जातले 1 वर जालें हें अशें चालू आहा उदीक मेन उदकाची वॉटर पायपलायन मेन उदकाची फ्लो इतलो असलो की कंट्रोल जावना सगळे सामान गेले लोकांचे सगळे गेले कितें शॉपा मेरेन गेला भितर उदीक भितर गेला कितें अंदाजी कितली शॉपां आसा हांगासर हांगा 2-3 शॉपां तेंचे मातशे कॉलेजीन हांव सायडीन उदक गेला आनी तेंची गाडयो बीन मातशे बुडलो तेंच्या उदक बुडले म्हणजे सॉमील आहा थंय सॉमिलान उदक भरना ते वयर कॉलेनी आहा पळय हां ती कॉलेनीन थंय उदक भरले गाडयो बिड्यो उदकान आसा तेंचे सध्या कन्सर्न अथॉरिटी खंयची पावल्ली आहा हांगा ना अजून थंय कोण येवंक ना कन्सर्न अथॉरिटी PWDचे कोण ना म्हणजे जे अंडरग्राउंड केबलिंग काम करताले तेच आहा हांगासर तेच आसा हांगा आतां ह्या आतां कोण येयले ते खबर ना पण चालू आसा काम चालू हय